नेरूल हांगा हॉट मिक्सिंग रस्त्याचे उक्तावण बुधवारा जाले। हे उक्तावण साळगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नायकाच्या हस्तुकी जाले। थळाव्या लोकांनी रस्तो हॉट मिक्स करपाची मागणी विधानसभेच्या वेंचणुके वेळार केल्ली। वेंचणूक जिखून येतकीच आपल्या कामाची सुरवात नेरूळ हॉट मिक्सिंग करून सुरू करतलो अशें आश्वासन ताणें दिल्लें आनी केदार नायकान आपलें काम पुराय केलें। उरिल्लीं कामां बेगोबेग पुराय करतलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। ह्या उक्तावणाक नेरूलचे पंच आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। एकूच मागणी असलेले की केदार बाब निवडून आयलो काय आपले पहिले काम तुवें हो रस्तो करून दिवंक जाय। ह्या लोकांक हो एकूच रस्तो गेले जे राजकारणी आसलेले हो एक रस्तो असोच दवरलेलो आनी ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक भरपूर त्रास जातालो ह्या रस्त्याक लागून। सो जेन्ना 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 म्हाका शशीबाई मेळ्ळा, बिचा मेळ्ळा, संदेश मेळ्ळा, म्हाका एकूच सांगताले की हो रस्तो पयलीं करून हाड म्हणून। आनी जे दिसा हांव निवडून आयलो ते दिसा म्हजें फर्स्ट लक्ष असलेले निल्ला गांवांत की हो रस्तो हांव करून जाग्यार घालून दितलो म्हणून आनी तो आयज आमचो हांगा घडून आयिल्लो आसा। देवाच्या आशिर्वादान हे सगळें काम म्हणटा तें वाटचालीक लागलेलें आसा। तशेंच हो जेन्ना रस्तो जाला तेन्ना म्हाजें आनीक प्रेशर वाडला, कित्याक सांग पिटूश बाब हांगा आमचो आसा। पिटूशाचो एक रस्तो हांवें प्रॉमीस केलेलो आसा, पिटूश बाब तोय तुका बेगींतल्या बेगीन करून दिता। आनी भाईन सांगला तशें म्हाज्या हातान ह्या वाठारांत निल्ला गांवांत जी कामां उरल्या, जी कामां जावपाचीं आसा ती आयज आमी देवाक घराणें घातल्या, तशी ती बरी सुरळीतपणेन सगळीं कामां जाल्यार पुरो। हांव सगळ्या हांगच्या वाठारांतल्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा। म्हज्या इलेक्शनाक ते म्हाज्या वांगडा रावले, म्हाज्या सारको खामोगाचो फाटीं म्हाका तेंच्यांनी साथ दिलो, त्या कारणान हांव निल्ला गांवांत हांगा